एक बीजेपी एक्सटेंडेड परिवाराचे सदस्य. गोवा पार्टी इज द पार्टनर ऑफ एनडीए. सो इट इज द मेंबर ऑफ एक्सटेंडेड बीजेपी फॅमिली. सो बीजेपीचो परिवाराचो गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तो एक घटक. आणि ते त्यांचे भितरले लिडरशिप चेंज करपाक हो तेंगेलो फॅमिलीचो डिस्प्यूट. आणि त्या फॅमिलीचे त्यांचे डिस्प्यूट आहा. म्हणजे त्यांचो लिडर कोण आसचो फॅमिलीचो, कारण त्यांचा सध्या फॅमिलीचो प्रमुख गोंयांत आसा दोतर प्रमोद सावंत. सो त्यांचे फॅमिलीचे प्रमुख म्हणजे बीजेपीचे एक्सटेंडेड फॅमिलीचो प्रमुख आसा तेका ते बदलपाक सोदतात. आणि ते बदलून ते मायकला करपाक सोदतात काय ते विश्वजीत राणा थ्रू. हो त्यांच्या फॅमिली परिवाराचो इंटरनल मामलो. मग त्यांचे घरगुती मामल्यांक भितर म्हाका दिसता आम्ही पडत नाही. आम्ही काँग्रेस म्हणजे आम्ही ऑपोजिशन. आणि त्यांचो एक घरांतलो इश्यू घरा भितर तेंगेली झगडी चलता की हो लिडर म्हणू नाका दुसरो लिडर जाय. सो त्या हेतून आम्ही चड रिएक्ट करपाक सोदना. पूण एकूच हें करता कारण त्यांचे भितरले एक्सटेंडेड मेंबर आनी एकलो आसा रोहन खंवटे. की रोहन खंवटे म्हणजे हे सगळे ड्रग्स आनी हें कितें चल्लें आसा त्याचो लिडर कोण तो खबर आसून. म्हणजे तो इनडायरेक्टली कितें म्हणटा की हे सगळे मायकल लोबोक खबर आसून की मायकल लोबोन पयलीं सांगलेलें. म्हणजे तेंगेलो एक सदस्य म्हणटा हे सगळे सगळे जबाबदार मायकल लोबो. आणि तेगेलो फॅमिलीतलो दुसरो म्हणटा की मायकल लोबोक सीएम करचो जावं विश्वजीत राणेक सीएम करचो. सो ह्या हितून म्हाका दिसता ते तेंगेले फॅमिलीचे कारण ऑपोजिशन म्हणजे सध्या गोंयांत एकूच आसा काँग्रेस. नॅशनली काँग्रेस आसा, गोंयांतूय आसा. गोंयांत आनी कोण ऑपोजिशन सद्याक ना. बाकी ते सगळे त्यांचे भितरले इंटरनल जे डिस्प्यूट आसा तितूंत आमी पडपाक सोदना. Thank you.